पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 24 म्हणता, म्हजो आत्मो म्हणता सोरेस्परस म्हजें दायज, देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सोरेस्पर बरो. सोरेस्पराच्या तारणा पासो शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. सोरेस्पराची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सोरेस्पर बरो. आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर, कित्याक तो बरो. जेजू बरो आनी हांव ताचे मुखार आसा. आराधन करूंक, स्तुती करूंक, मान करूंक, अर्घां पाठोवंक एक बहीण सदां एक उपकार मागतली. आनी आज संतोषान येवन म्हणूं लागली, देवान म्हजें इल्लें म्हजें हाडू केलां. आज जायतीं जाणां आमी जेजूक अर्घां दिवंक आयलीं, हांव स्तुती करूंक आयलीं, हांव आमचे कश्ट आमची कंत बेजाराय घेवन आयलीं. हांव जेजूक अर्घां दिवया, स्तुती करया आनी आराधन करया. देवाचें उतर म्हणटा इसाया प्रवादी अध्याय 56 वर्स 8 म्हणटा, 6 म्हणटा, सोरेस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताच्या सेवाक जावचे खातीर, ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साबत भ्रश्टाय नासतना पाळटल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासानीन सांबाळटल्या सगळ्यांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागणेच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो. म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होम बलियो आनी यज्ञ म्हाका पसंत जातल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परसांक मागणेचें घर म्हणून आपयतलें. आनी जेजू म्हणटा, म्हज्या घरांत हांव म्हज्या भक्तांक संतोश भरीत करतलो. आज आमकां जेजून हांगा संतोश भरीत करच्याक हाडलां. आमचे कश्ट, आमची दुखां, आमच्या हरी एक दुखां पडलें कानी कितें म्हणटा लिखल्या म्हणटा किर्तनकार, तुजी दुखां ताणें मेजल्यांत, ताचे सिसलेन ताणें बरें दवरल्यांत. देखून आज ताका आमी आराधन करया, स्तुती करया, मान करया. आमची कंत बेजाराय ताचे मुखार आमी सांगया आनी हो अवकाश, हो एक घंटो जेजू मुखार बऱ्यान करसूंक जेजूचो आदार मागया. ताका आराधन कर, स्तुती कर. गव्या गीत ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. उबे रावन थाडयो पेटोवन स्तुती करून हें गीत आमी गावया. ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ,
ಮನ್ನತಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आमच्या भितर अशी पिडा, आमचे कष्ट त्या जेजून तो वावयले. आमचे कस, आमची कंत बेजार आहे, जेजूक आमी दिवया. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನಿಗಳು ನನ್ನಳು ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನಿಗಳು ನನ್ನಳು ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡವನ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲು ಬಂದ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ನನ್ನ ಋತು ವಾಸ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आमच्या काळजात मोठ्या रुपया येयला तो, त्या काळजात तसा अर्गां दिवया. ताका सेवूंक आमी फावो न्हय, ताका आराधन करूंक आमी फावो न्हय. आमच्या मेळ्या वटांनी आमी स्तुती करता, जाल्यार आमची स्तुती ताका मान वता.
ಭುಜಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ನಾ, ತಾವೊಂದು ನುಡಿಯ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಧನ್ಯವೇ ಆಗುವೆನಾ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವ ಭುಜಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ನಾ, ತಾವೊಂದು ನುಡಿಯ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಧನ್ಯನಾಗುವೆನು ನಾ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವ ಭುಜಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವನಲ್ಲ ನಾ, ತಾವೊಂದು ನುಡಿಯ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಧನ್ಯವನಾಗುವೆನಾ. ದೇವ ನನ್ನಲು ನೀ ಬಂದಿರಲು ಆಲಯವಾಗುವೆನಾ, ದೇವ ನನ್ನಲು ನೀ ಬಂದಿರಲು ಆಲಯನಾಗುವೆನಾ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವೆನಾ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವೆನಾ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गान तुका, हर गान जिजू, हर गान तुका, हर गान जिजू. हर गान तुका, हर गान जेसू, हर गान तुका, हर गान जेसू. महिमा तुका, महिमा जिजू, महिमा तुका, महिमा जिजू. महिमा तुका, महिमा तुका, महिमा तुका, महिमा जेसू. आराधन तुका, आराधन जिजू, आराधन तुका, आराधन जिजू. आराधना, 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 आराधना. हालेलुया 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 देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. मातेवाची सुवार्ता दे 15 वाक्य 20 आणि 1. उपरांत जेजू थंयसो भायरसन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली खानानगार स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताचे लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर, म्हजी धूव देंवसार लागून बोसड वळवळटा. जेजून तिका जाप दिवन एक पुतर सयत म्हणलें ना. थोड्या वेळान ताचे शिशी येवन ताचे लागीं परातून म्हणाले, तिका चिक्के दान सोडू, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, साईबा म्हाका पाव. पूण जेजू तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुन्यांक दिवचो समानय. ती म्हणाली, ते नीज धनिया, तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, परतो तुजो भावार्थ, तुजी अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें वाकडणे तुका क्रिस्ता. आमी बशी. मगळ भावन आनी भयणीनो, आराधनाच्या पयले इसाया प्रवादीचें पुस्तक हांवें वाचलें. हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागणेच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो. कित्याक म्हजें घर सगळ्या परसांक मागणेचें घर म्हूण म्हणटले. हांवें थोडे फावटी
कन्नड गीतां गावची हेच कारणा खातीर हांगा जायतीं जाणां भास आमची येनातली दुसरी जाणां आसात तांकां आमी कितें म्हणटा म्हणजे कळना एक दोगांनी सांगलें आसा म्हाका कोंकणी येना कन्नड येना फादर दोन उतर इंग्लिशान सांगा आनी एकल्यान म्हणलें आसा म्हाका कोंकणी येना कन्नड येना फादर एक चार उतर हिंदीन सांगा म्हजे मागण्याचें घर सगळ्यांचे सगळ धर्माचे सगळ्या लोकांचे घर जातलें आज एक खानानगार स्त्री ताका सिरोफिनिशियन वुमेन म्हणून इंग्लिशान म्हणटात ती आयली आनी जेजू सरशी आयली आनी मगाळ भावान आनी भयणीनो जेजून पयलें तिका तिरस्कार केलें आयकोन आयकनातलें बरी केलें जीजस हॅज इट्स ओन टायम एक दोग इश्ट आसले आनी ते इश्ट एकलो म्हणलो हांव आमच्या देशांच्या पुरा पुण्यक्षेत्रांक वचून येता थंय वचून सक्कड तोळ्यांत बुडोवन येता सक्कड देवा लागीं मागोवन येता म्हजे कच परिहार जावं दी आनी तो येताना आनी एकलो इश्ट म्हणलो इश्टा तूं येताय म्हजी एक विनवणी आसा ताका एक येदें व्हडलें खारें तें दिलें हें खारें तें तूं येताय पळय नाताय पळय त्या सगळ्या त्या तळ्यांत त्या न्हंयत तुवें बुडोवन हाडिजे आनी एक खारें तें व्हरून गेलो सगळ्या ताणें खंयच्या तळ्यान नालें खंयच्या तळ्यांत ताका धुलें सगळ्यांनी ताणें बुडोवन हाडलें आनी घरान इश्टा कडेन म्हणलो इश्टा आतां साबण पळय कांय कोडू उणें जालां गे म्हणून साबण पळयतना कोडूच आसा ह्या मनशान तूं सगळ्या तोळ्यांत उपेवन ये खंय बी बुडोवन ये पूण तुजें अंतस्करण नितळ जायना एक स्त्री आसली आनी ती स्त्री त्या सगळ्या गांवांत तिच्या विश्वासाक ना वाडली आनी एकलो मनीस येता म्हणजे तसलांनी म्हणटा स्त्रिये आमच्या सगळ्या गांवांत तुजोच तूं विश्वास ओड म्हणटात वैगी ती म्हणाली बाबा म्हजो विश्वास सासवात इटलो पूण म्हजो देव व्हडलो प्रेज द लॉर्ड म्हजो विश्वास सासवात इटलो पूण हांव ज्या शाश्वत इतलो विश्वास दवरता तो म्हजो देव मस्त व्हडलो गॉड इज ग्रेट पूण हांव कितलें मागता खंयसर वचून मागता म्हणचे इम्पॉर्टंट न्ही खंयच्या काळजान हांव मागता म्हणचे इम्पॉर्टंट ती स्त्री आयली आनी तिचे दुवे खातीर आयली तिचे दुवे खातीर मुगचनो थोड्यांनी तुमकां कश्ट आसात पूण तुमचे कश्ट तुमी सांगिनात फादर म्हज्या भुरग्यांक कसले कश्ट आसात म्हज्या घोवाक कसले कश्ट आसात म्हूण हांगासर आयल्या आज एक स्त्री एक आवय ती जेजू सरशी आयली आनी तिचे कश्ट सांगली रडली ती म्हज्या दुवेक देंवसार लागला गुण कर एका दुवेक कश्ट येताना आवयक चड दूख भोगता एक कोटी वाट विंसीत तर आवयक चड दूख ताच्याकी चड दूख भोगता एक अन्य धर्माकडे लग्न जायत तर त्या आवयक मरता पर्यंत दुखता पूण ही स्त्री पळया जेजू सरशी आयली दुसऱ्या धर्माची आनी कितें म्हणाली गोता सागी जेजू दावीदाचे पुता म्हजी धर्मत पाव जेजू दावीदाचो पूत म्हणून वळखून घेतले दोगाच जाणांनी तेय अन्य धर्माचे न्ही only 2 people accepted that he is the son of David Messiah आणि दोगी एक कोण बार्तिमेव आणि एक ही खानानगान स्त्री बार्तिमेव दोळ्या दिसान हाडलो तरी ताणें फाती येले विश्वासान म्हळें जेजू दाविदाचे पुता म्हजी बिरमत पाव आणि ही स्त्री जेजूच्या धर्माची न्ही अन्य धर्माची तिने येवन म्हळें जेजू दाविदाचे पुता म्हजी आनी जेजूच्या लोकांनी कितें म्हळें म्हणटा सागी जेजूच्या स्वंत लोकांनी कितें म्हळें म्हळ्यार मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 33 लोक सगळो वीज जावन म्हणलो हो काय दाविदाचो पूत जागेत काय सवाल ओनली द क्वेश्चन दे हॅड दे डीड नॉट बिलीव आणि या दोगांनी
अन्य धर्माच्यांनी विश्वास नातल्ल्यांनी आमी थोड्यांनी म्हणचे आसा आमच्या हिंदू भावांक अनभावार्थी म्हळ्यार भावार्थ नातलेली हे सारकेंगी ना मोगाळ भावन आनी भयणो पोर एकलो मपलो आयलो हांगासर ताचें नांव रशीद गी कालिंग आसा तो क्रिस्तांव जाला बायबल ताका वाचूंक येना ताका मस्त वाचूंक येना पूण देवान ताका दिल्लें देणें इतलें की ताच्या बायबलांतलीं उतरां पुरा ताका बाय हार्ट येतात आनी सारकी सांगता एक्झॅक्टली कन्नडा बायबलांत कशें हांगी तशें एक्झॅक्टली वर्ड सांगता तो म्हाका आजाप जालें 1 घंटो म्हजे सांगता बसलो मुस्लीम तो अनभावार्थी गी सबार फुडें आमी सांगचें आसा अनभावार्थी आसतना आमी सोडी दिते ही स्त्री जेजूचेर विश्वास दवरनायिल्ली ती खानानगार स्त्री ताका सुन्या पास्ट लेखताले मगाळ भावन आनी भयणीनो जेजूक तिची बोब किरिकिरी जावना जेजू वगत रावलो कोणा किरिकिरी जाली शिसांक किरिकिरी जाले आज आमी कितलेय बोबाट घालया कितलेय आमचे कस जेजू कडेन सांगया ताका किरिकिरी जायना आनी शीस येवन म्हणाले ती बोबाट घालून तुज्या फाटल्यान येवन आसा तिचे कितें म्हण मागणें आयक ती बोबाट घालून तुज्या फाटल्यान येवनूच आसा मगाळ भावन आनी भयणीनो शिसांनी 12 जाणांनी येवन म्हळें ती बोबाट घालता आमकां आयकोंक जायना आज आमी सालोरेसाच्या पांयां तळी आयली हांव हांगासर जेजू आसा सालोरेसान इतलेंच करचें आनी इतले लोक जेजू तडेबडी आमची मागणें ताका किरिकिरी जायना तसोच वेळ आसा आनी जावंक पुरो तडेबडी सालोरेस आळे ती तुजी भक्तीक केदाळात आनी कितले दीस जावन येवन बोब घालतात आयक एक पुडी तिका दान सोड एक पुडी सालोरेसान कितले इतलेंच प्रेज द लॉर्ड देखून मुखार भावन आनी भयणी हांगासर आमी आयली हांव सांत भक्त आसात ते आमची मागणे जेजू पावयतात जेजू आळे तुका आयकता पूण जाल्यार तुजो वेळ आनीक येवना म्हणटाय पूण आळे म्हाका ती बोबाट घालता दिस इज द वर्क ऑफ सेंट्स देखून मुखार भावन आनी भयणीनो त्या कानान घालून स्त्रीक जायती आडकळ आशिल्ली आडकळ कितें मागणे करूं कितें आडकळ आशिल्ली पळया ती एक स्त्री जावं पुरो ती एक विधव नाटल्यार ती दादल्याक न्ही आपूण हाडटी हाडली आनी तिका चरके भुरगे नातले जावं पुरो एकलीच स्त्री चली आसली जावं पुरो आनी ती पिडेस्त तिकाय देवन सार लागला ती जिवितान बारीक आसतली आनी तिसरें जावन आतां ती अन्य धर्माची जेजू लागीं येवंक आडकळी आशिल्ल्यो चवथें जावन आतां जेजू मस्त वेळ मावून रावलो एक आडकळ दुसरे कोणी जाल्यार ती वेती आसली अरे जेजू म्हाका क्यार करना म्हणून आनी पंचवें जेजून तिका इन्सल्ट केलें भुरग्यांक घालचो उंडो सुन्यांक घालनाय म्हणालो जाल्यार ती तेंच रावली तें इन्सल्ट सोंसले मुखार भावन आनी भयणीनो आज थोडे फावटी आमच्या मागण्याक जेजू शेंत म्हणटा जावं पुरो एक उतर हांव तुमकां सांगता आज जेजू उंड्या रुपी आसा हांगासर आसा जेजून म्हणलें आसा भुरग्यांक दिवचो उंडो सुन्यांक घालिनाय म्हजे लागीं भावन आनी भयणीनो हजारो धाकले आसात फादर म्हाका एक पटी तो उंडो दिल्यार पुरो म्हणून आनी त्या स्त्रियेन म्हळें मेजा वयर पडले कुडके ल्हान कुडके ते मनी सुनी खातात न्ही आनी जेजून म्हळें स्त्रिये तुका उंडो नाका तुजो भावार्थ व्हडलो There are many people in the society, they don't have the opportunity to receive Jesus in the form of this bread. For them, their faith is sufficient to be healed. Praise the Lord. Praise the Lord. Arga Jesu. देखून मोगाळ भावनेनी पयलीं जेजू म्हणालो तुका उंडो नाका तुका तुजो भावार्थाचो पुरो वस आनी तेच घडये तिची धू
बरी जाली. प्रेज द लॉर्ड. अर्गान जेजू ओगळाप जेजू आम्ही उंडो सेवताव हांगासर बसले आमी सगळी आमी उंडो सेवताव. एक दोगा जाणां हांगासर येतात सदां येतात तांकां उंडो सेवची हक तांकां ना. They don't have the privilege of receiving Jesus in this form of blood, body and blood, but their faith is sufficient to heal them. Their faith is sufficient to heal them. इगडी भर आमचे दोळे दंप्या म्हाका मागणी करूंक जायती अडकळ आसूं पुरो जाल्यार आमी मागचे सोडचे नाका. देखून एक गीत आमी गावया संतोषान आमी गावया. ती स्त्री संतोषान फाटी गेली जायते इन्सल्ट जाले तिच्या दुवेक देवसरांत सुडका मेळ्ळी. देखून हें गीत आमी गावया. जेजून आमकां सुडका दिल्या. जेजून आमकां सुडका दिल्या. आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. जेजून आमकां सुडका दिल्या. 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 आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. जेजून आमकां सुडका दिल्या. आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन हालेलुया. 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 जेजून आमकां बाचाव केला. आज जेजून आमकां बाचाव केला. जेजून आमकां बाचाव केला. जेजून आमकां बाचाव केला. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. अर्गान तुका जेजू अर्गान तुका. अर्गान तुका जेजू अर्गान तुका. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका. महिमा तुका जेजू महिमा 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 तुका. जेजून आमकां जिवीत दिला. जेजून आमकां जिवीत दिला. जेजून आमकां जिवीत दिला. जेजून आमकां जिवीत दिला. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन हालेलुया. 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 हालेलुया
जैतला भयला आज जेजून आमकां जैतला भयला जेजून आमकां जैतला भयला जेजून आमकां जैतला भयला जेजून आमकां जैतला भयला आज जेजून आमकां जैतला भयला जेजून आमकां जैतला भयला आज जेजून आमकां जैतला भयला हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया जेजूक आमी महिमा दिवया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया स्तुती तुका महिमा तुका स्तुती तुका जेजू महिमा तुका स्तुती तुका जेजू महिमा तुका स्तुती तुका जेजू महिमा तुका वंदन 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 तुका जेजू महिमा तुका पवित्रत्वेन आमकां भरला जेजून पवित्रत्वेन आमकां भरला पवित्रत्वेन आमकां भरला तुज्या पवित्रत्वेन आमकां भरला पवित्रत्वेन आमकां भरला जेजून पवित्रत्वेन आमकां भरला पवित्रत्वेन आमकां भरला तुज्या पवित्रत्वेन आमकां भरला हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून हल्लेलुया गावया संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया जेजूक आमी महिमा दिवया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया 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 महिमा तुका हरगान तुका महिमा तुका जेजू हरगान तुका महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू अर्का तुका वंदन तुका जेजू वंदन 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 तुका हालेलुया 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 हर गांव होगला स्तुति आराधना नि महिमा वंदन जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हर गांव जेजू होगला जेजू स्तुति जेजू महिमा जेजू मगळ भावनांनी बहिणीनो एका स्त्रियेक कॅन्सर पिडा आसली स्त्री असल्या रेतेरी गेली आनी रेतेरीतून फाटी येत आसतना तिची पिडा गुण जाली ताका आमी कितें म्हणटा आजा मगळ भावान आनी भयणो कितली वर्सां जी आमी हांगासर बसल्या देवान आमकां एक दीस राखला सांबाळला
पिडा येनासतना जायती जाणां हांगासर आसात. म्हाका पिडात येवना म्हणची कितली जाणां हात वयर घाला. म्हाका पिडा ल्हान ल्हान पिडा आयल्या आस्पत्रेक वचून कॅन्सर तसली पिडा येवना पळया. तुमचे हात वयर घाला, देवाक महिमा जावं दी. इतली जाणां म्हणटात म्हाका व्हडली व्हडली पिडा येवना, आस्पत्रेच्या कटल्यार हांव न्हिदवना, देवान म्हाका व्हडली व्हडली ऑपरेशनां परत जावची जावना, मरना जावन म्हाका राखला. हर एक दीस देवान राखला. ताळयो पिड्या मगाळ भावन आनी भयणो, आखा म्हणचे आमी आजाप हे आजाप. वी मस्ट सी द मिराकल्स एवरी डे इन आवर लायफ. एवरी डे इज अ मिराकल. तुम्ही पळयतात तो सूर्य आज आमकां उजवाड दिता. तो कालचो सूर्य न्ही, आज नवत. आज आमी सेवता तें वारें, तें कालचें न्ही. इट इज न्यू. इट इज न्यू. द वॉटर दॅट वी ड्रिंक दॅट इज नॉट येस्टरडेज. इट इज न्यू. एवरीथिंग इज न्यू. देखून किर्तनकार म्हणटा, किर्तन 90 भोव बऱ्यान म्हणटा, किर्तन 90 आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय, तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटाली जानवाय. आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय. एकले मायन हात वयर घालो, म्हाका व्हडली व्हडली पिडा येवना. 70 मे बी शी इज 70 or 80. God is taking care of her for so many years. देवान आमकां इतली वर्सां राखलां, सांबाळलां. देखून आमी कितली अर्गां दिल्यार पावना. देखून किर्तन 90 वर्स 15 म्हणटा, सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर आनी आमची जीनभर आनंदान आमी तुका गितां गायतले. हांव जितले दीस तुवें आमकां कस दूख सोसूंक दिले, जितली वर्सां आमकां अनवर आमचेर धाडली, तितले दीस तितली वर्सां आमकां सुख संतोष भोगूंक दी. पळय देवा, थोडे जिवितांत कश्टच आसूं पुरो. आमकां ल्हान आसतना पळोवचें, आमच्या इस्कॉलांत गेल्यार इस्कॉलांत मास्टरांनी मारचें, घरा आयल्यार बाबांनी मारचें न्ही, इगर्जी गेल्यार पद्रेबांनी मारचें, इस्कॉला गेल्यार दोतोनीचे टिचरींनी मारचें. आमकां सगळ्यांनी मारत पडटा. ते मारचे कॉमन आसले, ते मार आमकां कॉमन आसले. किर्तनकार म्हणटा, देवा म्हाका जिणेंत कश्ट, इतली वर्सां म्हाका कश्ट आयले, कंत आयली, बेजाराय आयली, आनी आतां देवा जितले दीस तुवें आमकां कश्ट सोसूंक दिले, जितली वर्सां विघ्नां अनवर आमचेर धाडली, तितले दीस आनी तितली वर्सां सुख संतोष भोगूंक दी. दी म्हाका सुख संतोष. हांवें येदोळ तरी म्हज्या जिवितांत सुख भोगोवना, संतोष भोगोवना. भावन आनी भयणीनो, आज बेतसायच्या तोळ्या कडेन कितलीं वर्सां, 38 years. ताणें चिंतूं ना, म्हजें जालें जिवीत म्हूण चिंतलें. पूण ताका मुखलीं वर्सां जेजू ताचे लागीं गेलो, तो बोब मारतालो, ताणें निराश जाल्लो. आमच्या जिवितांत थोडे दिसाचे कश्ट आमकां थोडे घडये भितर निराश करूं पावता. थंय निराशे जावचें नाका. ओ जेजू आसा. आनी हें गीत आमी गावया. अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ क्षण क्षणवू येना मनवू हाडिदे वंदने म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत फाटल्या दिसांनी जाल्यार सर गणितांक अर्गां दिवया, सर उपकार आमच्या मतीन दाटोवया. देवान आमचे आपायांतले राखलां, पिडे शिडेंतले राखलां, आमच्या भुरग्यांक शिकपाक बरें इस्कॉल फावो केलां, थोडो पावस आमकां फावो जाला, आमचे मागणी जेजून आयकलां, आमच्या कुटुंबांत बरेंपण जालां. आमकां सर कंत बेजारांटे निवारलां तर अर्गां दिवया आनी आमी गीत आमी गावया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಎನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ.
ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. Argan tuka, argan Jesus, argan tuka, argan Jesus, argan tuka, argan Jesus, argan tuka, argan Jesus. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. आमच्या पैनान आमच्या वावरान जेजून आमकां राखला. अर्गां दिवया. ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಜೊತೆ ಇರುವೆ, ನಾವು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿರುವೆ, ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಜೊತೆ ಇರುವೆ, ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಜೊತೆ ಇರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. मुघल पावन आणि बहिणीनो, आमकां निधी ती देव राखता. जो इस्रायलाक राखता तो देव न्हिदेना, तो जेमेना, तो देव आमकां राखता. न्हिदेन कितेंच आमकां बाधक जावना. अर्गां दिवया. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು
ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ದಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. इकडे बर मगाळ भावन आणि बहिणीनो, देवान केल्या सर्व उपकारांक खातीर आमी हरगा देवया. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒಣಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. सगळी आम्ही दिमी घालूया. जाणवायचे ग्रंथ आधी 16 वाक्य 12 म्हणता, कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकूना, बगार सगळें बरें करता त्या तुझ्या शब्दान सर्वेस परा. जेरेमिया प्रवादी आधी 6:6 वाक्य 11 म्हणता, तू जायती वक्तां व्यर्थ वापरताय जाल्यार तू बरी जायनाय. आमच्या दोळ्या मुखार हाडया, हांवें कितली वक्तां वापरता जाल्यार बरी जायना. कितलो आलो पालो वापरता जाल्यार बरी जायना. आनी ओझैया प्रवादी 11 वाक्य 3 म्हणटा, म्हज्या लोकांक गूण केल्ले हांवेंच, म्हज्या लोकांक गूण केल्ले, त्या लोकांक गूण केल्ले हांवेंच. वय जेजू, तुका असाध्य म्हणले खंयचें ना. आमी जायतीं जाणां पिडेस्त हांगासर आसा. आमच्या पिरगजेंत त्या जाणां कॅन्सर पिडेन मस्त कश्ट जातात. 4-5 जाणां आस्पत्रेंत आसात. परगांवांत एकलो व्यक्ती कश्ट जाता. सर्वां खातीर आमी मागता मोगाळ जेजू, जायत्यांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगना. सिराकाच्या ग्रंथ आदी 38:9 म्हणटा, म्हज्या पुता तूं पिडेन पडल्यार अलक्ष्य करिनाका, बगार सर्वेस्परा लागीं माग, तो तुका बरो करतलो. मागया आमी. जेजून आमकां राखलां. सांत आंतोनीच्या फेस्ता दीस, पोरचे दीस आमचे पिरगजकार स्कूटर येताना फाटल्यान आमच्या बसान ताका मारले आनी तो म्हणटा हांव मेल्लोच. ताच्या पांया वयल्यान ते टायर गेले, मांस वेगळें जालें, पूण पांयाच्या हाडाक कितेंच जावना. देवान राखलें. तूं बेगीनच बरो जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. ह्या दिसांनी वाडसा मादान तांतून पळयता ल्हान ल्हान भुरगीं मादक द्रव्यांक सिगरेट सेवन करतात. पुरा संवसाराचो वसो तांकां घडी भितर लागता. आमच्या भुरग्यांक सैतान भुलयन अशें पवित्रपणी तांकां राखून परगांवांत वावर करचे आमच्या भाव भयणी पासून मागया. ह्या घडये टीव्ही माध्यमा मुखार जायतीं जाणां बसून हांगासर तांकां जेजू लागीं येवंक जायना. थंयच बसून ती मागतात, मुखार जेजू तूं सगळ्यांनी आसाय, सगळ्यांच्या काळजांत जी येताय. हांचे पासून आमी मागता. ती कोण आमी नेना, पूण तूं करीत आसा. तुका आमची वळख आसा. जबारपणी आमकां तुजी वळख आसची ना, पूण तुका आमची बऱ्यान वळख आसा. आमचे भितर कितें घडता तें आमकांच कळना, पूण तुका तें बरें कळीत आसा. मुगाळा जेजू आमकां गूण कर. म्हज्या लागीं आस जेजू, म्हज्या कश्टान म्हूण म्हणया. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಓ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು बाळलारेनु जिसू तू आमचे संगत आसाय आमचे कष्ट तुका अर्पिता आमचे दुःख आमी तुका दिता आमचे बांदपास आमचे निरासपण आमची सलवणी हे सगळें तुका दिता आमचे भायले कुडीचे गाय आमचे आंतरीक गाय तू जाणाय हे सगळे जेजूक समर्पण गव्यं गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तचे जीवन कष्ट आणि मरण आणि पुनर्जीवनपणाचा संतोष तुवें आमकां घडोवन दवरलाय तुझे ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबयेर पडून आणि माध्यमा मुखार बसून तुझे आराधन करच्या म्हज्या भाव भयणीची सर मागणी ते सवा कष्ट पिडा शिडा सलवणी निराश हे सगळे तुझ्या हाती समर्पित हांव बाबा तुझ्या वेळा कडाक सरी जावन आमचेर फिरमत पाव आमच्या प्रकृतीक जाय जाल्लो पावस धाड आमच्या भुरग्याच्या शिकपाचेर परगांवांत आमचे खातीर वावुरतेऱ्याचेर तुझ्या आशिर्वाद घाल तुझी येता याद करता सासनाच्या सासना नमस्कार कर्या येया नमस्कार कर्या येया नमस्कार कर्या
क्रमांक 30 आणि 36 उभे राहूया. सौम्या तुझ्या या मंदिरात मेघाचं जगलेला स्तुती तुझी गायता आम्ही कुर्बे नादा भक्तीनं मोरा मोगाळ बापोय तू आमचो मोगाळ भावन आणि बहिणीनो आयच्या मी सांगते सवाये पर्या सदरगामी स्थितात जोसेफ पिंटो होली फॅमिली वाडो अर्गामी स्थितात सारिता डिसोजा होली क्रॉस वाडो अर्गामी स्थितात जेसन आणि जेसना ए हाडी अर्गामी स्थितात प्रवीण रोड्रिगस ताच्या जल्म दिवसाक सेंट जोकिम वाडो अर्गामी स्थितात जेकब मिरांदा सुरतकल अर्गामी स्थितात लिओ मिरांदा आणि कुटुंब सुरतकल अर्गामी स्थितात मारिएट लोबो आणि कुटुंब बिजे अर्गामी स्थितात रेनिफ्रेड लुईस पुत्तूर अर्गामी स्थितात लिल्ली कॉन्सेसो सेंट पॉल वाडो अर्गामी स्थितात आयडा पिंटो बिजे अर्गामी स्थितात पवन रोड्रिगस बँगलोर अर्गामी स्थितात जुलिएट डिसोजा आणि तेरेजा डिसोजा हांच्यात आमी स्थितात सेलिन कार्डोजा सान फ्रांसिस झेवियर वाडो जेविटा नोरोन्ना अंजत मी स्थितात आल्बर्ट सिक्वेर आणि कुटुंब पंपई वाडो ह्या सर्व त्या सवा पासून आणि आमच्या सर्व त्या सवानी मागणी जेजूक समर्पण मिसाचे बलिदान आम्ही आराम करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसू जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि बहिणो परतून एकटी बेवटी येवकरिस्ताच्या मेजा भोवती एका कुटुंबाच्या स्पिरितान भाव बांदापणे स्पिरितान आमी हांगा जमल्या वाचता. देवान सा लोरेसाच्या मुखांत केल्ल्या सर उपकारांक अर्घ दिता आसतना आनीक सडीत मापान देवाची महिमा ह्या संता बुकान मेळच्या खातीर ह्या मिसान मागता आसतना आयची मिसाची वाचपां आमकां जेजूचें उदारपण आमच्या जिवितान आपणावंक तशेंच दुस्मनांचो मोग करूंक आनी तांचे पासत मागोवंक आमकां आपोण दितात. त्या खातीर ह्या मिसांत भाग घेवंक आयिल्ली आमी सर्व एका ना एका रितीन आमी उदार जावंक नाव आनी आमच्या उतरांनी वा करण्यांनी आमी हेरां भाव भयणी दुखेलां जाल्यार तांचो उडास काडया आनी तांकां बोगसूंचे प्रयत्न ह्या मिसांत हजर जावच्या येवकरिस्त जेजू मुखांत विशेष आशिर्वाद मागून घेवया. आमच्या पातकांची दूख धरन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तणाव विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून
आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. Amen. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेन विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षाचे कस मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, मासादोनियेच्या पवित्र सभांक देवान दिल्ले कुरपे देण्या विशयांत तुमकां कळीत आसा जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांकां पारखूंक म्हूण आयलेल्या कश्टां संकश्टां मदें तांणी दाखयलेलो तो अपरिमीत संतोष भोव दुर्बळी तरी तांणी दिल्लें उदार दान एक भंडारस जावंक पावलां. आपापले तांकी प्रमाणे आनी तांकी वर्ते पर्यान आनी आपले स्वंत कुशेन देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामान आपणाक भागीदार करी जाय म्हूण त्यो सभा आमचे लागीं परतून मागतल्यो. आनी आमी चिंतूंक लेगून नातल्ले तितलें तांणी केलें. पयलें आपणाकच देवाच्या साकरेक तांणी समर्पण दिली आनी उपरांत देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागली. त्या पासत तितान येदोळसूं तुमचे मदें सुरू केल्लें तें दान धर्माचें काम ताणेंच वचून पोंताक पावय जाय म्हूण हांवें ताका बोळ केलां. सर संगतींनी जशीं तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. हे हांवें सांगलेलें एक फर्माण म्हूण तुमी चिंती नाकात. हेरांचे उमेदी विशयान उलोवन तुमचो मोगी तेच कालेतीचो म्हूण रुजू करचो म्हजो उद्देश. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळो जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. देवाचें उतर हें सर्वेस पोरान सांगले
मनावय रसवट तू मेलेकाच्या वर्गा परमाने सस्नायास तू मेलेकाच्या वर्गा परमाने सस्नायास सर्वेश्वराचे 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 एक नवो उपदेश तुमका दिता म्हणटा सोमी जशे हांवें तुमचो मोग केलो तशे तुमी एकामेकाचो मोग करा सर्वेश्वराचे 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो देव परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो अशें सांगले तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासून मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंताचेर तशें पातक्यांचेर पावस वत्ता तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात तितले सुखागारी करतात न्ही तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करशात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्त तें तुमी केल्लें बरी जालें अनभवडती लेगून तितलें करतात न्ही तर जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय जाय सर्व बरी देवाचें उतर हे म्हज्या भावानो आनी भयणीनो एक गोबायल दोगांत आसली घरा जायते झगडें केलें झगडें केल्ले उपरांत गोवान मुले तुजें तोंड दामपानी तेणें उलयलें हें उतर तिणें मती घेतलें आनी त्या दीस तिणें उलोवचें सोडलें गोवान जायते फावटी येवन तिचे माप मागली तूं उलय म्हजी चूक जाली उलय पूण तिणें इतलें हट्ट मतीन धरलें की उलयलीच ना थोड्या दिसा उपरांत त्या स्त्रीयेक आर मारली आनी आस्पत्रेच्या कटलेंत न्हिदल्या एक कूस गेल्या उलोवन बंद जाला गोवा कडेन सूख मागोवंक जाय तुका बक्षिलां म्हणूंक जाय पूण म्हणूंक उतरां येना आनी तुका बक्षिलां म्हणून सांगूंक जाय नासतना ती मेली तर भावान आनी भयणीनो जेन्ना आमकां उलोवन आसा तवळ हांव तुका बक्षितां आय फॉरगिव यू म्हणचें कितलें बरें हाचे एवांजेलांत जेजू बक्षणा विशीं सांगता पळया थोड्या मनशांनी बक्षिल्ले वरवीं देवाचें येवजन संपूर्ण जालें जर तर जुजे पोरणे चोरल्यांतलो जुजे ताच्या 12-11 जाणां भावांक बक्षी नाटलें तर देवाचें येवजन संपूर्ण जातलें ना ताच्या भावांनी ताका पट्टो बांयत घाल्लो कान ताका विकल्लें तें सगळें ताणें मोतीन धरून बक्षी नातलें तर देवाचें येवजन संपूर्ण जातलें ना पळया जाकोबान ताच्या भावाक बक्षी नातलें तर देवाचें येवजन संपूर्ण येसावाक बक्षी नातलें तर संपूर्ण जातलें ना दाविदान साऊलाक बक्षी नाटलें तर दाविदाचें येवजन संपूर्ण जातलें ना देवाचें येवजन संपूर्ण जातलें ना देखून मनशांनी देवा बरी बक्षिलें आनी देवाचें येवजन संपूर्ण जालें समटायम वी हॅव टू फॉरगिव देखून थोडे फावटी चिंतचें आसा बक्षूंचें पुक्केलपणाचें काम म्हणून नो ओन्ली द पीपल हू हॅव द करेज कॅन फॉरगिव वय मगाळ भावन आनी भयणीनो
पळया मनशाचो राग मनसो आसा तो कितलो म्हळ्यार 1564 जोग जावन ग्रेट मनीस जल्मले. एकलो शेक्सपियर आनी एकल्याचें नांव जावन आसा मोगाळ भावान क्रिस्तोफर मार्लो. तुम्ही वचून टायप करा गुगलान आनी सर्च करा हू इज क्रिस्तोफर मार्लो. क्रिस्तोफर मार्लो शेक्सपियराचे व्हडलो बरयणार तो. शेक्सपियर बऱ्यो कादंबरी बरयतना तो ट्रॅजिक कादंबरी बरयतालो. तो इतलो नांव हार्दीक जालो की धाकटे एजीर ताजे मस्त कादंबरी भायर आयल्यो. शेक्सपियराचे ग्रेट जालो आनी एट द एज ऑफ 29 20 आनी 9 वर्साच्या प्रायर एका हॉटेलाक फ्रेंड्स सांगता जेवणाक गेल्लो. थंयसर एक उतर कालिंगी राग आयलो. राग येवन ताणें झगडें सुरू केलें. कठीण रागिश्ट मनीस हो. झगडें इतलें जोर जालें की ताज्या फ्रेंडा कडेन कोयतिकान म्हणून झगडें करून तो आयतो जालो. दोगांनी कोयतिकान गेली आनी ताज्या फ्रेंडान ताका मारलो. ल्हानशा कारणा खातीर एट द एज ऑफ 29 ए ग्रेट रायटर डायड बिकॉज ऑफ हिज एंगर. एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर. एंगर पळय एंगर म्हणचे आसलें ताच्या मदलो डी मुखार घाल्यार एंगर आसलें डेंजर जाता. देखून भावन आनी भयणीनो जेन्ना मनीस रागान बक्षीन आसतना रावता कितें जाता. कीर्तन 32 वर्स 2 म्हणटा बक्षीन आसतना वगोस रावलो तेन्ना विरोवन गेली म्हजी हाडां. पळय ही स्पीक्स ऑफ हाडां. आख्खो दीस आस्कार सुस्कार सोडून आसलो. दीस रात तुज्या हाताची जडाय म्हजेर बसली. गिमाचे दगीनशे म्हजी सकत सुकोवन गेली. तेन्ना हांवें तुजे मुखार म्हजें पाताक वळखोन घेतलें आनी म्हजो गुन्यांव तुजे तावन हांवें लिपोवन धरलो ना. जेन्ना मनीस रागार जाता ताची इफेक्ट ताच्या हाडाचेर येता. गिमेच्या वताक तळें सुकोवन कशें फुटयता गी तशेंच मनशाचे कुडीक फुटयता. किर्तनकार म्हणटा एक पटी न्ही 2 पटी न्ही हांव तुमकां जायती दाखलो दिता. हांव रागाचे डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बोन्स. तुजी हाडां मोव पडतात. जर तर तुजी हाडां मोव पडचे तितलो राग कठीण गी वही. परत एक पटी म्हणटा कीर्तन 38 वर्स 3 तुज्या रागा निमती म्हज्या कुडींत ना भलायकी. म्हज्या पथका निमती म्हजी हाडां नात अखंड. पळया प्रत्येक तो हाडां विशीं उलयता. कित्याक म्हजी पथकां म्हज्या माता वयर पावल्यांत एक जड वजना भाशेन ती म्हाका खूब जड जाल्यांत. म्हज्या पिशेपणाक लागून म्हजे गायी कुसल्यात आनी पू भरून घालतात. हांव सगळोच बागवलां आनी गळोवन गेलां. दिसभर खंतीन बुडोवन गेलां. मनशाक राग येताना मनशाचे भितर गायी जातात सारकें. वी गेट अल्सर्स इन आवर इंटेस्टाइन. द वन ऑफ द रीजन इज द टेंशन. टेंशन इज बिकॉज ऑफ द एंगर. We get back pain. The one of the reason is depression, anger. वय मोगाळ भावनांनी बहिणो मनुष्य थंय आसचे मनुष्याचे भितर आसून मनशाक उलपावचे एक अवगुण आसा तो राग. देखून JP वाचपान म्हणटा burn your anger before it burns you. तुजो राग तुका पेटच्या पयलें त्या रागाक तूं पेटोवन उलपावन सोड. आज रागाचो परिणाम कितें. रागाचो पयलो परिणाम तुज्या काळजाचेर. द फर्स्ट मनशाक राग येताना पयलें कितें जाता मरे तुजें काळीज वीक जाता. देखून 100 जाणांक राग आहा म्हणजे त्या कठीण राग आसा तांतले 14 जण रागा निमती हार्ट अटॅक जावन मरतात. दिस इज अ स्टडी आय एम टेलिंग यू. इट इज नॉट द बायबल. 114 जणांक हार्ट अटॅक जावन त्या रागा वरवीं तांच्या रागा वरवीं. ते BP तुका राग येतना ताची BP चड जाल्या म्हणटात न्ही. हांगा कोणाक पुरा राग चड येता म्हणून म्हाका पळयतना कळटा. कित्याक म्हळ्यार तुमचे नाक कितें लांब आसल्यांचे राग चड. थोडे पटी तें सारकें. म्हाका इल्लो राग चड. पोर क्रिस्माच्या दोतोनींत 200 जाणां भुरगीं हांगा हांव दोतोन शिकयतां.
देवाचें उतर सांगता तांचें नांवां आपोवन तांकां शिस्तेर बसयता. एक भुरगें आयकना, एक भुरगो आयकना, उलवतात इगर्जे भितर उलवतात. आतां काले करचें म्हूण कळना. इतलो एक पटी म्हळें उलयनाकात, तुमकां मार पडटात पळय म्हणून हांगातावन म्हळें हांगातावन. एक पटी जालें, 2 पटी जालें, 3 पटी जालें, ही भुरगीं आयकनात. गेलो आनी दोगांक 2 सोडलें. सगळी इगर्ज थंड जाली आनी अर्द घंटो मौन रावली. आयकलें बरें कर, पूण म्हजें काळीज म्हजे भितरले भितरच आबा भुरग्यांक मारलें न्ही. क्लास सोडलें तर थंय रावलो आनी त्या दोगांक आपयलें आनी तांचे कडेन बक्षाने मागल्यार सगळी रात म्हाका न्हीद येवना. कित्याक म्हळ्यार बक्षाने मागल्या उपरांत फादर तुवें दोगां भुरग्यांक मारलें खंय? ते मारून 10 दीस जाले. काल एकलो परते फादर परत तुमी दोगां भुरग्यांक मारले आसता न्ही सायगी म्हाका. प्रत्येक टेन्शन आनी परवा मसरी म्हाका ट्रान्सफर जाता मसरी खंडीत ती म्हणटात तुमी मारले आसता न्ही दोगां भुरग्यांक फादर. पळया हांवें मार न्ही जाला, बक्षाने मागो न्ही जाला. दुसरें आमच्या रागाचे डायरेक्ट इफेक्ट मेंदवाचेर. राग येताना कितें जातात, आमचे रगत सड उन जाता आनी मेंदवाच्या शिरांक येता. मेंदवाचे शिरो मोठे जातात आनी रागान थोडे फावटी मेंदवाचे शिरो पुढच्यो आसात ब्रेन हॅमरेज जावचे आसा. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, राग येता, डिप्रेशन सुरू जाता, मागीर आमी डाक्टरा कडेन गुळयो काडूंक येता. बोगसूंक नाका. गुळयो मनी खाता, बोगसूंक नाका. एकल्याक पिसो पेटो साबलो डाक्टर कडेन व्हलें ताका. डाक्टरान म्हळें तुका 24 आवर्सांनी तुका पिशें सुरू जाता. ताणें येदे व्हडलें पेपर एक विचारलें, पेन विचारलें. पेपर आनी कान गेले आनी पेन्ना 2 पेजी फुल्ल नांवां बरयलीं त्या पुटान आनी ह्या पुटान. डाक्टरान विचारलें ही काल्याक तूं नांवां बरयताय? ना, पिशें म्हाका सुरू जाल्यार मागीर कोणाक पुरा साबज जाय म्हणून आतां पट्टी करता. राग पळय, पिशें सुरू जाल्यार म्हणना, पूण म्हाका हांकां पुरो साबज जाय. कसलें मनशाचे राग म्हणा तशें. देखून इवन आमचे खट्टे समेत आमच्या रागावर आमचे कितले गट खट्टे आहा पळय ताका फूट येता खंय. आनी तिसरें, मनशाची राग मांड्याक हांगा कोतकोत्ता पूण ताची भलायकी बिगडची पोटान. कित्याक म्हळ्यार म्हाका भावन आनी भयणीनो, जेन्ना आमी कान सेवता ते वेळा मस्त कुडींत ऍसीड उत्पत्ती जातात. ते उत्पत्ती जाल्ल्या उपरांत आमचे कान जिरता वय की न्ही. आमकां राग येतना पोटांत आमचे कितले जाय की ताच्या की चड ऍसीड उत्पत्ती जाता आनी आमकां एसिडिटी जाता आनी किडीन पोट पडटा. ताका आल्सर्स म्हणटात. हें डाक्टरान म्हणचे, हांवें म्हणचें न्ही. देखून कीर्तन 31:10 म्हणटा, दुखीन सरता म्हजें जिवीत, आस्कार सुस्कार सोडून सोमतात म्हजीं वर्सां, कश्टां वरवीं विरोवन गेली म्हजें बोळ आनी जोरोवन गेल्यांत म्हजीं हाडां. देखून सांत पावल म्हणटा एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4:26, तुमकां राग येवचो आसा? क्वेश्चन मार्क. रागान तुमकां पथकाक ओडचें नाका. राग येवं दी. जेजूकी राग येयलो जेन पूण ताणें पातक केलें ना. राग येजय आमकां. राग येनाटल्यार आमी मनीस न्ही. पूण पातक करचें नाका. बी एंग्री बट डू नॉट सिन. But we get angry and we allow the Satan to work on us. तो म्हणटा तुम्ही सगळो दीस रागार रावचे न्ही, सैतानाक तुम्ही इडेंस दिवचे नाका. हें देवाचें उतर. जेन्ना मनशाक राग येता, सैतान राखोन तसो कोणाक राग येता पळया. येस. उपरांत
जेजूक राग येताना जेजून एक साधन वापरलें. ते साधन खंयचें गोता की मौन रावचें. जेजूक राग येताना जेजून वापरलें साधन मौन रावचें. एकल्या बाईली एक मस्त राग येतालो. ती येयली म्हजे जाल्यार पाद्रा कडेन. फादर म्हाका राग येता म्हण काले करचें. गोव येताना तिका ताका पुरपुरचें गाळी सोंवचें पुरा करता हांव पयली. देखून ती व्हडली पेप्सीची 2 लिटरची बॉटल आसा पळय तांतू तसले 5 लिटर उदक काडूं सांगलें आनी पाद्र्याबान बेसावन दिलें. बेसावंक गेलें ताचेर आगमेंत केलें. हळे बाय तुवें हें वरिजे तुका राग येताना काले करिजे उदक तोंडान दवरिजे पियोंक ना तोंडान दवर रावचे. गोव येता सोरो पियोन येता खाली खाली गाडी सोंवता तूं उलोवंक जायना. उदक खालें तोंडान उदक खालें उलोवंक जाय. तशेंच 5 लिटराची बॉटली पुरा खाली जाल्यो. गोवान येवचें जोर करचें जोर करचें जोर करचें ही कांय उलयना आनी जोर करचें रावयलें. देखून राग येताना मोगाळ भावान आनी भयणीन आमच्या तोंडांत कितें येता म्हण सांगूंक जायना. देखून मौन जेजून वापरलें. हांगासर पळय आनी एक उतर आसा सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 30 वाक्य 24. मोसोर आनी राग आवूक मोटवें करता. दॅट इज ट्रू. मोसोर आनी राग मनशाचें आवूक मोटवें करता. खंत मनशाक आकाळी मातोरो करता. म्हज्या मांड्याचे कॅस जडले खंत करनंत हय ती कली कंत म्हणून आता सांगले जावचें ना. संतोष बरीत काळजाच्या मनशान जेवाक मनशाक जेवान कान रुजता आनी ताणें केल्लें तें आंगाक लागता. म्हाका आंगाक लागना कितलें केल्यार. तशें म्हळ्यार टेन्शन सगळ्यांक आसा. फादराक जाल्यार कितें धर्म जाल्यार कितें सगळ्यांक टेन्शन आसलेंत राग येतलोच. पूण भावन आनी भयणीनो राग आनी मसर आमचें हांवक मोटवें करता. म्हाका 40 जाली मात्र आतांत मात्र जाली बरें भोगता. थोडी फुडें आमकां भोगता मनशाक जालें कोण ना आमचें. जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 20. मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड वेता. ह्या पासून तुमचें थंय बरोवन आसा तें मेळेपण आनी खोटेपण पयस करा. मनशाचो राग देवाचें नितीवंतपण आड वेता. आड वेता कशें म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण कशें म्हळ्यार आयच्या वांजेलांत आयकलें तो बऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी समान पावस वता. हांगा हे म्युनिसिपालिटीचे आसात पळय तुजे राग आल्यार कालें करतात तुमच्या घरांचे टॅपूच बंद करतात. पूण देवाक तशें करूंक जायना. तुम्ही बिल्ल बांदून म्हटल्यार ते एंत प्लगत काडून व्हरतात रागान. देखून तुमकां त्या दीस काळोखान सारचें पडटा. पूण देवाक तशें करूंक जायना. देवान टॅप उपते केले थंय वयर सगळ्यांक एक पावस आयलो. देवान स्विच ऑन केली सुर्याची सगळ्यांक एकतलेकान वत. पूण निती मनशाचें राग थाका रागान पळोवचें आखा मोगान पळोवचें तें मनीस करता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयच्या दिसा थोडे हास्य रितीन हांवें तुमकां सांगलें आमकां राग येनात देखून राग येतात आमकां. पूण राग आयल्यार चिंतया म्हज्या बोल्सांत हांवें इंगले दवरले कोणाक उलपता म्हाकाच उलपता. देखून राग आयल्यार दुसऱ्यांक कांय बादाक जायना. म्हाकाच चड बादाक तांतू म्हाकाच उलपता. देखून आज जेजू म्हणटा दुस्मानाचो मोग कर. दुस्मानाचो मोग कर कित्याक करता की आतां चिंतया ती हिल्डा टिचर म्हजी दुस्मान चिंतया. ती हिल्डा टिचर कितें म्हणटा म्हजे विशीं नाका जाल्लें सांगता. ते कितें सांगता कितें सतत. देखून हांव कसलो व्यक्ती म्हणून हिल्डा टिचर म्हाका राग येयल्यार सांगता. देखून हांव कसलो व्यक्ती म्हणून कळचें म्हज्या दुस्मानांत हांव न्हू होय की न्ही. हिल्डा टिचर म्हजी बरो मोग करता जाल्यार म्हजी फ्रेंड जाल्यार म्हजे विशीं पाड सांगना. ती बरेंत सांगता इल्ले कुडचुनी सांगता कुडचुनी सांगता तो बरो तो बरो.
पळया तशें यू लव युअर एनिमीज यू विल नो बाय युअर एनिमीज यू विल नो हाव वॉट एक्झॅक्टली यू आर. देखून जेजून म्हणलें तुमी दुस्मानाचो मोग करा. तो दुस्मान तूं कितें म्हूण सारकें सांगता तें सारकें आसता. दॅट इज माय रियल पर्सनॅलिटी. देखून जेजूक आमी अर्घां दिवया. पानांको 113. स्वीकार करिये बापा काणीक आमची मोगानी तुझ्या मोगान ओपून दिवची. उंड्या वायन सवेन तुका भेटोवची. रक्तमासान बदल काणीक आमची स्वीकार कर तूं ये बापा काणीक आमची ये धन्या. स्वीकार कर तूं ये बापा काणीक आमची ये धन्या. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी नेमीक आमच्या नेकापूय सभेच्या दावाक सर्वस्वर मानाक घेवन. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगेबोन जोरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणावरवी महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या आसक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमीचेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून ससूंगच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bawat sagot pergetuya Sombra Jesus Tuji mara Amin Sabarata Tuji bula Jivan ko Amin Berkata Tuja Ila Sonya Jesus Amin Radeka बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत सबुंड आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पावल आमचे गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर आणि हांगा एकठांय जाल्यान ती आमच्या भाव भयणी बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ले समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव काज मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे मरयेचो पोती भाग्यवंत धम आनी सर काळी तुका मालवल्यान ती सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा संबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen आमी सर्व सर्गीरान आसच्या बापाची भुरगीं जावच्याक आमी हेर आमकां दुखयत आसतना आमी भोगसूंच्या जायसची कृपा ताणें शिकयल्या प्रार्थना मुखांत मागून घेवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरोवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. मोगासन एकवटसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. Sumiat în iuteriu ce mă gadu fauna, unde deau trănăs mă ca bălai că mertele. क्रिस्तची खोड आणि रगत नका ससनाच्या जीविता सांभाळून. पानांको 170 170. शांतीच्या कुवारा
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवान लॉरेन्साच्या काळजा परी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांत आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुसुडीत कर. गरिबाच्या आनी अनीत भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमीन. दयकन बसा. आयच्या जेवणाक कुमोक केल्या. आपणाचें नांव नाका सांतांतून वडा 5,000 रुपये, जेसन आनी जोस्ना येयाडी 2,000 रुपये, आयडा पिंटो बिजय 1,000 रुपये हांचो आमी उपकार बावडटा. हांचे पैकी कोणी आसल्यार तांणी येवन तांची मनाची वाद स्विकार करची. जेसन आनी जोस्ना येयाडी, आयडा पिंटो बिजय. देव बरें करूं. तुमकां मेळिल्ल्या उपकारांक उपकार आठवणेची एक रीत जावन आसा. हांगासर मंगळारा भक्तिकांचें जेवण आसा. हें जेवण तुमी स्पॉन्सर करचें. फुल्ली पाकळी दिवन ह्या सगळ्या जेवणाचो कस दिवन तुमी आमकां आदार दिवचें. आमच्या पुणशेताचें वार्षिक फेस्त ऑगस्ट म्हयन्याच्या 10 तारखेर येता. व्हडा दबाज्यान आमी तें हर एक वर्सा आचरण करचें म्हणून आचरण करता. तुमचो भरपूर सहकार आमी मागता. 9 ऑगस्टाच्या 1 तारखेर प्रारंभ जाता. सकाळीं तशें सांजे 9 आसा. वेळाचो विवार उपरांत तुमकां आमी दिता. वज्यांचो परशेव जुलयाच्या 31 तारखेर आसतलो. सांजेर सडीत बिबार मुखल्या मंगळारांनी तुमकां मेळटा. कोणाक 9 दिसांनी फेस्ता दिसा मिसां दिवंक जाय, ह्या जेवणाक स्पॉन्सर रावंक जाय, दयकन तुमचें नांव तुमी ऑफिसांत दिया आनी खंयच्या दिसा खंयचें मीस तुमकां जाय थंयसर तुमी सांगल्यार त्या दिसा तुमच्या त्या सवा खातीर आमी मिसाचें बलिदान पेटयतालो आनी 9 वेळार तुमचे खातीर मागतले. हांव जेवण स्पॉन्सर दिवंक म्हूण आसलेल्यांनी तुमचें नांव तुमचो आईवास थंयसर ऑफिसांत दिवन आमकां सहकार दिवचो. हांगासर म्हज्या ऑफिसांत थोडी आयुर्वेदीक वखदां मेळटात. सबार आनी विसारल्याक ते हांगासर हाडल्यांत पक्षिकरे आसतना जायतीं असलीं वखदां जायतीं भक्तिकां व्हरतलीं. भुरग्या पिड्याच्यो गुळयो चिन्ना मात्रे, तशेंच दुखीच्यो गुळयो आनी तेल, माथ्याचें तेल, तशेंच हेर थोडीं वखदां थंयसर जगत्या मोलाक थंयसर मेळटात. देखून कोणाक जाय, कोणाक हातापांयचे गांठी दुखणी आसतात थोडे पेटी तसल्यांक मागणें करून हें वखद थंयसर दवरल्यांत. देखून तुमच्या गमनाक तशेंच तुमच्या घरांनी फावंडेशन सोडून घालता आसतना दवरची रेली की हांगासर आमच्या पुणशेतान मेळटा. देखून कोणाक जाय असो फायदो तुमी जोडयेत. आतां आमी आमचें 9 प्रारंभ करया. 9 त्या सवां अर्गां पटोवणी वाचून सांगता आयका. सबार आनी अर्गां पटोवणी धाडल्यात. एकल्याच्या पुताची पिडा हांगासर मागल्या उपरांत गुण जाल्या खातीर तें कुटाम देवाक अर्गां दिता. एकल्याची खातीची पिडा एक्झिमा आशिल्ली गुण जावन येता देवाक ताणें अर्गां पटयल्यान. एकल्याच्या बाड्याच्या घराक बरी पार्टी मेळिल्ले पसो देवाक ती अर्गां दिता. एकल्याक बरें काम परगांवांत फौज जाल्ले पसो देवाक अर्गां दितात. USA वचूंक स्टुडंट विजा आयिल्ले खातीर कुटाम देवाक अर्गां दिता. एकल्याचो ताप मस्त तेमदावन ताप सुटोंक नातलो. हांगासर मागोवंक सांगलें तें सामकेल्लें आमी मागयल्लें. त्या भुरग्याचो ताप सुटला. परगांवांत आसले काजरी जोडे समस्यांक वळख जाल्लें. हांगासर मागण्याची विनवणी धाडिल्ली आनी आतां ती राजी जाल्यान आनी कामाक वेतात. एकल्याचो पूत मस्त दीस जावन घरा येवंक नातलो. तो घरा आयला देवाक सगळ्यांक कुटाम अर्गां दिता. त्या कारणाक सबार वर्सां उपरांत भुरग्यांचें देणें मेळ्ळां. देवाक तीं अर्गां पटयतात. एकल्याचो बाणतेर सकाळीं जाल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. परगांवांत आसल्या एका बाबाक विजिटींग विजार आसल्याक बरें काम मेळ्ळां. देवाक ताणें अर्गां पटयल्यान. 2 कुटुंबां मदीं आसलो मनस्ताप वाटेचो तित्यार्थ जावन राजी जाल्यान देवाक अर्गां दिल्यान. एका काजरी जोड्याचे समस्ये परिहार जावन परत्यांत एकवटल्या देवाक ताणें अर्गां दिल्यान. 2 जाणांक ताणें आशिल्लें बरें काम मेळ्ळां. एकल्याक बरी सेरीक फौज जाल्ले पसत देवाक अर्गां पटयल्यान. भोवमिनो ही जावन आसा आमच्या भक्तिकांनी सालोनच्या भक्तिकांनी हांगासर तांकां मेळिल्ल्या उपकारांक दिवची साक्ष. देखून आमी सकट सांगाता मेळून थोडी समेची स्तुती करया. आमचे हात उबारया. देवान आमकां केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवचो आमचो कायदो जावन असो आमच्यो स्तुती सिंहासनाचेर बसून देव आमचेर आशिर्वाद घालून दी.
आनी आयचे दिसा आमी हाडिल्ली सगळीं तेसावां जारी जावन तितून मागया. सोम्यान जेजू सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका होगलाप दिता, आमी तुका होगळाप दिता, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुजी स्तुती करता. आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत, आमच्या भाऊ भयणीच्या जिवितांत, आमच्या भाऊ भयणीच्या जिवितांत, हांगासर येवन मागल्ल्यांच्या जिवितांत हांगासर हांगा मागल्ल्यांच्या तुवें बरें केलाय, तुवें बरें केलां, पिडा गूण केल्याय, तुवें बरें काम फोव केलाय, बरें काम फोव भुरग्यांचें देणें दिलाय, भुरग्यांचें जेवण राजी दिलाय, संधान केलाय, राज्य संधान दिलाय, जायतीं तेसावां जारी केल्याय, जायते ते समाजात जायते उपकार फोव केल्याय. जायते उपकार ह्या सर उपकारां बसत सर उपकार आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका अर्गां अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका होगलाप तुका जेजू, तुका स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां जेजू, अर्गां जेजू. होगलाप जेजू, होगलाप जेजू. स्तुती जेजू. स्तुती जेजू. त्या समावासून सांगता ऐका, एकल्याच्या कोर्ट केजीन ताका जीक मेळचे बसत मागणें विसरलां. एकल्याची चिलिंबी उर्वाचें फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचूंक प्रत्येक रितीन मागणें विसरलां. एका कुटुंबांत माया मोग एकामेका सोडतो राज्य करचे बसत. एका जाग्याचे ह्या म्हयन्यांत रजिस्ट्रेशन जावचे बसत. त्या गांक बऱ्यो सोयरीक येवचे बसत. एकल्याचे प्रॉपर्टी कार्ड बेगीन मेळचे बसत. एकल्याच्या हाताची आनी पॅन्टाची दूख गूण जावचे बसत. त्या गांक बैल्या गांवा वचूंक विजा मेळचे बसत. एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बसत. एकल्यान भायर वेचें तें मेडिकल पास जावचे बसत. एका मनशान एका कुटुंबांत दिवचे उपाद सोण तो मनीस समाजावचे बसत. एकल्या दिल्ले पयशे ताका पाटी मेळचे बसत. त्या गांक मतीक समाधान मेळचे बसत. दोगांक भुरग्यांक बरी भलायकी मेळचे बसत. दोगां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवचे बसत. एकल्याच्या दोऱ्याक कांय बादाक येनाशें देवान राख बसत. एकल्याक एमकॉम बँगलोर बरें काम मेळचें बसत. एकल्याक मेडिकल पास जावन ताका परगांवा वचून फोव जावचे बसत. एकल्याची BP शुगर नॉर्मल येवचे बसत. एका भुरग्याचें बेम उणें जावचें बसत. एकल्याची फायब्रॉयड ऑपरेशन नासतना गूण जावचें बसत. 18 वर्सांच्या भुरग्याक आतापायांक आनी घुमटेक बोळ येवचें बसत. एकल्याचे हार्ट प्रॉब्लेम ऑपरेशन नासतना गूण जावचें बसत. एकल्याची थायरॉयडीची पिडा गूण जावचें बसत. एकल्या बरो सायकॅट्रिस्ट आनी कावन्सिलर मेळोवन ताची पिडा गूण जावचें बसत. सोजनाच्या खातीची पिडा गूण जावचें बसत. एकल्याच्या रिणांतलें ताका सुटका मेळचें बसत. एकल्या मतीक समाधान आनी सर वायट विघ्नान तें राखून व्हरचें बसत. एका स्त्रियेन दिल्लें रीण पयशे भांगर पाटी येवचें बसत. कॅनडाच्या एका तरणाट्याक सकट प्रोसिजर बऱ्यान जावचें बसत. USAतल्या एका भावाची पिडा गूण जावचें बसत. दोगां जाणांक ताणें आशिल्लें बरो फुडार मेळचें बसत. 11 जाणांक बरी सैरीक मेळचें बसत. तेका काजरी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फोव जावचें बसत. एकल्याक ताणें ताच्या इश्टाक दिलें रीण ताणें वेळार पाटी दिवचें बसत. दोगां जाणांक परगांवांत आसतात काम ना बरें काम मेळचें बसत. एका स्त्रियेचो बाणतेर बऱ्या रितीन जावचें बसत. दोगां जाणांक तांणी आशिल्लो फुडार तांकां मेळचें बसत. हांगासर आमच्या सालवासच्या पांय तळे पडिल्लीं त्या संबंदर जायतेने आमकां वैयक्तीक रितीन मागोवंक विचारलां. ती ते समस्या आसात. एका तरणाट्याक कॅनडा वचूंक आसा. ताणें IELTS परिक्षेंत पास जावचें बसत मागणें विचारलां. हेलेन पिंटो वलेन्सिया हिचें शुगर नॉर्मल येवचें बसत आनी तेच्या पुताक पायलटाचें काम शिकलां तें काम ताका मेळचें बसत. सिसिलिया अल्बुकेर्क हिचो गोरजागो बऱ्या मोलाक विकून वयचें बसत. शॉन आनी शनान म्हळ्यार दोगां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवचें बसत आनी एका भुरग्यांनी सुडाळ उलोवचें बसत. एकल्यान IELTS एग्जामांत पास जावचें बसत. एकल्याक एका बंदडेंत सुटका मेळचें बसत मागणें विचारलां. आशा ग्रेटा एनी हांचे कॅन्सर पिडा गूण जावचें बसत आनी पिडा सोंसूंक तांकां बोळ मेळचें बसत. आशा डिसोजा दुबय काम ना बरें काम मेळचें बसत. भुरग्यांचें देणें मेळचें बसत. तशेंच
रायन जूड म्हणल्याक परगांव वचोंक कॅनडा वचोंक असचे प्रोसिजर जावन त्या गांवाक ताणें पावचे बसोन लियोन म्हणलो एक भुरगो USA आसा ताच्या बापायन मागणें विचारलां हो भुरगो मिसा वचना बाबार्थना ताणें बाबार्थान फाटीं येवंक जेजूक वळखून जे बसोत मागणें विचारलां 2 जाण परगांवांत आसात काम नासतना आसात विजिटींग विजार आसात फोन करून सांगलां काम मेळोवंक रोशन म्हणलो दुबय आसा ताचे कामा कडेन तोंदरे आसात ते काम ताका बऱ्या रितीन फाटीं मेळचे बसोत मागणें विचारलां रोशन आनी तेल्मा भुरग्यांचे देणे मेळोवंक कुवैत रोशन आनी प्रतिभा तांचे भुरग्यांचे देणे मेळोवंक कुवैत तशेंच प्रत्येक आमचे तेसाम आसा बॉम्बेनो जुनाची 18 तारीख आस धरतीचेर पावस फावतो पडोवंक ना एक पटी इल्लोसो आयलो ताचे पण पावस वचूना मस्त कडेन कश्ट आसात देखून देवान आमचेर काकूळ दाखोवन ह्या वर्सा गरज असो पावस ह्या धरतीचेर पडोवन ही धरती भिजोवन बियाळ उत्पन्न जावन जायत्यांक आमकां जाय पुरतें खाण ह्या पृथ्वीचेर लाभोवन दी हर एकल्याक गोरवांक मनजातीक जानवरांक सुकणी जावजांक आनी मनशांक दराळ उदक ह्या पृथ्वीचेर उत्पत्ती जावन दी म्हणून एक प्रत्येक तेसां वसत आमी मागया तशेंच हें भक्ती कार्य जायतीं जाणां पळोवन आसात जायतीं जाणां फोन करून सांगतात आमची तेसामां तुमकां सांगता फादर आमचे तरी मागा फादर म्हणून तांचोय आमी उडास करया हात उबारया आनी थोडो वेळ देवाक आमची हाक बोप मारया आमची खाकूळ करून दिवन परत या समियान जेजू आत्ता आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची हिंसर तेसामां आमी तुका भेटोवन दिता या तेसामां सांगाता आयच्या दिसा आमी हाडून आयिल्ली आमची तेसामां आमी तुका समर्पण दिता आमचे कडेन प्रत्येक रितीन मागोवंक विसारल्याची तेसामां आमी तुका भेटयता या घडये हे भक्ती कार्य जायतीं जाणां तांच्या घरांनी आस्पत्र्यांनी कटल्यार न्हिदोवन पळोवन आसात तांची काकुळट कर तांची तेसामां जारी कर तांची मागणी आयकून घे आमकां सगळ्यांक बरें कर जेजू आमच्या पेलाचो मोग करूंक आमच्या दुस्मनांक बोगसूंक आमकां गुरपा दी जेजू तुझ्या राजान जियोंक आमकां फोव कर जेजू आमी मागच्या पयलें खंयच्या वस्तूंची आमकां गरज आसा तें तूं जाणाय वेळा काळा तिकीत आमच्यो गरजो सुदारसून व्हर जेजू आमकां गरज असो पावस ह्या वर्सा वेळार आमकां धाड जेजू आमची खाकूळट कर आमची पातकां बक्षी सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक बक्षी जेजू समियान जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 गरीब आमचे दोळे तांपया बावंबीनो आमचे दोनी हात आमच्या अर्ध्याचे दर्या आनी कितें आयचे दिसा तुमी मागोवंक आयल्या जावं पळय तुमी सबारपटी आयल्यात हांगासर आजून तुमचे त्या सावन जारी जावंक ना देवा कडेन मिस्टेक ना मिस्टेक आमचे कडेन आमची जिणी पयले बरी करी जायी सोमयान आमकां व्हरतो आदेश दिला आमच्या वैरींचो दुस्मनाचोय आमी मोग करी जायी ते जाल्यार आमकां मागलें सगळें आमकां मेळटा आमच्या काळजांत कोण्या कडेन राग आसल्यार तांकां बक्षिया देवा आमची खाकूळट कर ह्या घडये जायतीं जाणें प्रोग्राम पळोवन आसा जेजू तांची तूं काकूळट कर तांची पिडा गूण कर तांची तेसां जारी कर जायत्यांनी आमचे लागीं मागणें विचारलां तुमचे लागीं मस्तू जाणां तुमचे लागीं मागा म्हूण सांगतात तांचे खातीर आमी मागया पोकळ बसवणी करची नाका तुजे खातीर मागता म्हूण सांगचें नाका ह्या घडये तांचो उडास काडया आनी तांचे पासून मागया तुमच्या भुरग्यां मळाचो उडास काडा परगांवांत आसल्यार उडास काडा जायते युवा जाणांक काम नात कितले जाणां हांगासर येतात फादर तुमच्या वळखीर काम करून दिया फादर म्हणटात बिरमो दिसता कितली मागतेली हांगासर येतात पिडेस्तां येतात संवसाराचेर कश्ट आसात कुटुंबांनी कश्ट आसात हे सगळे सोम्याक आमी समर्पीत करया आमच्या पात्रोणाची मजत आमी मागया
ताचें गीत गावन आमच्या पात्रांक उलो मारया ताच्या नांवेन प्रारंभ करया. San Lorenzoच्या मानाक नवेन Zeytivansa Loresa, Pavitra प्रधान सभा आणि मातीरा वरती पाचीने बरोबर आम्ही तुझे दयानंदचे प्रार्थना ऐक आणि तुझ्या जिने आमची जिने आम्ही रूपित करू आमका आधार दे. देवाच्या निपेलाची सदा सेवा करून आमका प्रेरण दी. देवा ते आमचो बाबार्थ चढे आमच्या सालत्या जीवनात बाबार्था विरोधांच्या सर ताणण्यांचेर जैत करून आमका मजत दी. तवळ पवित्र प्रेमाने आम्ही जोडून आमचो बाबार्थ दृढ करून आमका बरें मोड दी. उदार जावन तांच्या गरजांत पावूंक आमकां दया कर. पवित्र करिस्ताताई आनी मागण्याच्या जिवनान आमकां आकर्शीत कर. संसार केलेल्या जेजुतान आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा बसत वावरून आमकां बोड दी. आमच्या सरी वाजनाक तांणी पवित्रचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावन तुजो आदार पटय. अक्रिस्तवांक आनी बाबर्तान सडयल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख मेळा शिकर. बाबर्ता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी बागी मोद मरोन सर्गार तुजे संगी देवाक उगडसूंक आमकां पोवचोवच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर. आमेन. आता आमी पिडेस्तां खातीर विशेष रितीन मागया. हांगासर आसले पिडेस्तां खातीर आनी हेर जाग्यांनी विविध तरांच्या पिडेक लागून कश्टांच्या सर भाव भयणी खातीर मागया. सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक आनी कश्टांक आनी अडचणीक सांपडल्या थंय तुजें काळीक कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सान लोरेसान आपल्या जिणी आनी मरणांत जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकां दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय जाल्यार तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमापासून विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा. ख्रिस्ताच्या पासून आगामी पदमच्या खातीर प्रार्थुया. सपदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसा उज्याच्या वळवळ्यांचे जैत वची सकत तुवें दिली
आमच्या वाईट वडण्यांचो उजो पालवोंची सकद आमकां दी. आमी बावडटां जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. आमोरी म्हणून आमी शेवच्या जेवणाचेर देवाचो आशीर्वाद मागया. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. आणि पवित्र आत्म्यार ग्रेस मावले. नमान मरी एक पेन बरले. सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे निजो. आपले सोम्याची साखर. नमान मरी एक पेन बरले. सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे निजो. आणि देवाचो पुत्र बनीत चलो. नमान मरी एक पेंबरुले. सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे निजो. भगवंती देवाची मैया बसून विनंती कर. मागया येसुमिया बडव्यांचेर पेरेच्या पुत्रान क्रिस्तान शपथ घेतलेल्या मेदरंदल्या ताच्या कष्टांनी कुसारी ताच्या जीवन प्रजानंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या दसकरणी वस्त आमी मागता त्याच क्रिस्तमच्या आत्म्यामरी पाता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सगळींचे देर म्हाका लाय तुजे ते पेर म्हणजे महत्वच वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. सस्तांचो विशव दी तांकां येसुमिया आनी निरंतरी प्रकाश उचेर पंकई समाधान सुखी दिता. आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. आमकां तुवें तुज्या सारक्याचे स्वरुपाचे जावन रचल्याय आनी आमकां आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक जाय जालें सगळें ह्या भुमीचेर तुवें दिलाय. ह्या वर्सा आमकां गरजेचो पावस वेळार धाड. रयतांक कृशी करूंक गोरवां जनावरां सुकणीं सवजां म्हण जातींक तशेंच मनशांक जाय तितलें उदक आमकां उपजय. आज ह्या नोवेनाक तुवें आमकां आपोवन हाडलें. भोव पुरबायतीन तुजें उतार आमकां तुवें कशें केलें. आमकां घरी एकल्याक तुज्या मोगान तुवें बदलें. आमच्या पेल्याचो दुस्मनाचो मोग करूंक आमकां तुवें उलो दिलोय. हे उतार आमच्या जिणयेन पळोवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे सकत दी. आमकां तुवें जिविताच्या हुंड्यान पोशीत केलें. सोम्या आतां आमच्या कुडीच्या खाणाक आमी येता. हें जेवण आमकां आज दान दिल्ल्यांचेर, हें जेवण रांदिल्ल्यांचेर आनी जेवण वाडटेल्यांचेर, हें जेवण सेवतेल्यांचेर आमचो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तुज्या आशिर्वादांनी भर. तूं जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. Amor, só tem de
आसा मौसने दिकर बगैन कर सजे कृवे नरम काम चिदवाम चांस मनते बपचान तुझान पवित्र आत्मा चने आला